अखेरेक 6 वर्सां उपरांत काय जायना तिवरे वरगावचे कारो मैदान अपग्रेड जाले। थळावे ह्या खेळामळाची व्हडा उमळशिकेन वाट पळयताले। खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फुडाकार घेवन मैदान पूर्ण स्वरूपात करून खेळगड्यांक उक्ते केला। पळयात पुराय बातमी। आनंदाचो हो एक क्षण जावन आसा जो खूप वर्स जाली आमचे मार्सेलकार बेतकी किंवा विविध वाठारांतले सगळे म्हजे तरणाटे खेळगडे ह्या ग्राउंडाच्या अपग्रेडेशनाची वाट पळयताले। हे ग्राउंडाचे आमी अपग्रेडेशनूच केले ना तर नेण्टेल्यांचे बरोबर जाणटेल्यांक सुद्दां आपली आरोग्याची काळजी घेवपा खातीर एक वॉकिंग ट्रॅक आमी घातिल्लो आसा। बसपा खातीर स्पेक्टेटर आमी स्टँड घातिल्लो आसा। आमचे जाणटेले जर कोणूय जर आयले किंवा टेबल टेनीस खेळपाक जर आसा जाल्यार तसो आमी एक हॉल केल्लो आसा। बाकीचे कॅरम जर खणपाक कोणाक जर खेळपाक जर जाल्यार कॅरम खेळपा खातीर आमी 2 टेबलां घालपाची तयारी केल्ली आसा। आणि त्याच प्रमाणे जे खेळपाक जे प्लेयर जे आसा तांकां टोटल जे टॉयलेट ब्लॉक जो जाय तो सुद्दां आज आमी हांगसर ह्या ग्राउंडाचेर परिपक्व अशी फॅसिलिटी आमी आज निर्माण केल्ली आसा। हांव पंचायतीचे खूब आभार व्यक्त करतलो, म्हजे डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल एंड वेलफेअर त्याच प्रमाणे आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ताच्या मनापासून खूब आभार। आमचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे सगळे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, इंजिनियर्स, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, एई, जेई हेंच्यांनी आणि खास करून सुदेश बाब जल्मी ज्यांच्यानी आमकां एक कॉर्नर एक पीस दिलो आणि त्याच प्रमाणे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर गज कन्स्ट्रक्शन ताजो कॉन्ट्रॅक्टर प्रोप्रायटर श्री सिद्धेश खांडेपारकार यांनी दिल्लें उतर पाळिल्लें आहा म्हणून तांचे हांव सगळ्यांचे खूब आभार व्यक्त करता। आणि हे सगळें जर कित्याक लागून जर शक्य जर जालें जाल्यार ग्रामस्थांचो जो आधार, ग्रामस्थांचो जो सपोर्ट हे आज ताजे वेल्यान लागून हे सगळें शक्य जालो। सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि भुरगे हे ग्राउंडाचेर खेळून आज पारंगत जावचे, गोंया पुरतेच न्ही तर भारताच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयचेर तांणी आपले नावलौकीक संपादन करची हेच म्हजें एक स्वप्न। हय, खूब बरें दिसता। फाटलीं 6 वर्सां जालीं आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो कारो ग्राउंड बरो अपग्रेड जावचो म्हणून आणि ज्या तरेन फाटल्याच आमचो जो आमदार आशिल्लो तेणें एक वचन घेतलेलें की आपूण कारो ग्राउंड जो आहा हो अपग्रेड जातलो म्हणून आणि बरो करतलो म्हणून आणि त्या हेजेर आमी आमच्या फाटल्या बॉडीन पंचायतीन सपोर्ट करून आणि आतांच्या पंचायतीन सपोर्ट करून फायनली आयजच्या दिसा ग्राउंड कंप्लीट जालो। हांव सगळ्यांक पयलीं अभिनंदन करता आणि तशेंच धन्यवादूय म्हणटा आमचो जो मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आसा। सो तेज्या मेहनती खातीर आयज हो आमचें स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा आणि भुरग्यांक बरो तरेचो ग्राउंड क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनूय खेळपाक मेळ्ळो आसा। आज म्हाका सरपंच सांगतालो की लोकांक थोड्यांक हे आसा भ्रम आसा की हो क्रिकेट पुरतोच ग्राउंड आसा, पण तेणें सांगलें हो क्रिकेटात पुरतो न्ही की फुटबॉलूय हांगा खेळोंक मेळटलें। पण ज्यांच्या कोणाच्या मनान जर अशें आसा की हो क्रिकेटी पुरतोच ग्राउंड आसा तर तसो ना, तर हो ग्राउंड सगळे फुटबॉल आणि प्लस क्रिकेटूय खेळोंक शकतले आणि सायड बाय सायड वॉकिंग ट्रॅकूय आसा। हांव खरेंच आमगेलो जल्मी बाब ताका खरेंच खूब शुभेच्छा दिता, कित्याक तेणें जर आपल्याचो इल्लोसो जमनीचो तुकडो दिवनाशिल्लो जाल्यार हें जे एक रिजन आशिल्लें की वॉकिंग ट्रॅक भितर घेता आनी ग्राउंड धाकटो जाता हें कारण जें आसा तितून आमी अडखळटले आसले, म्हणून तेणें जर दिल्या त्या बद्दल तुमचे देव बरें करूं म्हणटा हांव। आयज हो एक बऱ्या पैकी सगळ्यांक हो लोकार्पण जाल्लो ग्राउंड सदांच फुडें तुमच्या आनी आमच्या भुरग्यांचें भविश्य घडयतलो अशी अपेक्षा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।